गोयची आदली शिक्षण मंत्री संगीता परब हिचो चलो सचिन परबान समाज सेवा करपाची परंपरा चालूच दवरल्या। हालींच पार्शे पंचायत रोटरी क्लबाच्या जोड पालवान मेडिकल कॅम्प घडोवन हाडलो। ह्या वेळार तपास करपा खातीर आयिल्ल्या लोकांक वखदां आनी दोतोरांनी बरोवन दिल्लें हेर सामान फुकट दिलां। आपल्या कडल्यान लोकां खातीर जाता तितली मजत अशा कार्यक्रमांतल्यान करपाचो प्रयत्न आसा अशें सचिन परबान सांगलें। ह्यो जो आयज पार्शे गांवान आमी जो घडोवन हाडला मेगा मेडिकल कॅम्प विथ फ्री मेडिसिन्स, सो ह्या कॅम्पाचे आयोजन करपाचें एकच इंटेन्शन जे आमचें आसलें कितें जाता की सहसा आमी सगळे हेल्था कडेन दुर्लक्ष करता, जाणून बुजून दुर्लक्ष करता, मातशें दुखता वचना किंवा आळस करता किंवा पयशे आसूनय आमी वचना डॉक्टरा कडेन किंवा गरीब परिस्थिती म्हणून आमी आळस करता। कित्याक आमचे प्रायोरिटी आमी फॅमिलीक दिता, सो स्वताच्या हेल्थाक आमी नजरअंदाज करता। सो तेच्या खातीर ह्या आमच्या पार्शे गांवाच्या लोकां खातीर, मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकां खातीर खास करून आयोजन आमी कॅम्प आयोजन केल्लो आसा की तेंच्यांनी ह्या कॅम्पा मार्फत आपले आरोग्या कडेन जे दुर्लक्ष केलां ते तेंच्यांनी लक्ष घालपाचो आनी तेंच्या डॉक्टर म्हटल्या उपरांत डॉक्टर कोणा म्हापसा वचोंक जाय जाल्यार पणजे वचोंक जाय, सो आमी डॉक्टर तेंच्या गांवांत हाडला। तेंची गैरसोय जावपाची न्हू, ह्या पूर्णपणे ह्या पंचायती मार्फत पार्शे पंचायती मार्फत आमी ह्या भागाच्या लोकां खातीर आमी आयोजीत केल्लो आसा। म्हाजें जें काम आसता तें इलेक्शन पॉयंट ऑफ व्यू केन्नाच नासता, उलट इलेक्शन आयलें काय म्हाजी समाज सेवा कमी जाता। सो म्हाजो मेन म्हाजो पांय आसा किंवा म्हाजें मेन आसता ते लोकां खातीर, आमच्या लोकां खातीर खंय तरी म्हाजो उपयोग जावपाचो, लोकांच्या बऱ्या खातीर उपयोग जावपाचो, ह्या प्युअर बऱ्या इंटेन्शनाचो आमी कार्यक्रम ह्या मतदारसंघात। आतां पर्यंत कितले मेडिकल कॅम्प ह्या मतदारसंघात तुवें? म्हाजें तर म्हाका दिसता मेडिकल कॅम्प आमी फ्री आमी मेडिकल आय चॅकअप कॅम्प आनी फ्री स्पॅक्टिकल डिस्ट्रिब्युशन, जसो ह्या मतदारसंघात म्हाका दिसता हांवें 2 कॅम्प मेगा मेडिकल कॅम्प आयोजीत केले। तातूंत म्हाका दिसता जवळ 7 ते 8 हजार लोकांक आमी फ्री वखलां आमी प्रोवायड केल्ली आनी बरे क्वॉलिटीचे वखलां आमी प्रोवायड केल्ली। आनी म्हाजें एकूच इंटेन्शन आसता कितें केलें जाल्यार बरें करप, नाल्यार करप ना, बरें करप, लोकांक बरी सोय दिवप। आतां ह्या आयचो सुद्दां आमी मेन हेतू आसलो कित्याक वखदां सुद्दां आमी फ्री दिवपाचें। आतां मेडिकल कॅम्प जातात पूण वखदां कोण फ्री दिना, सो म्हाजें इंटेन्शन अशें आसलें की वखदां फ्री दिली जर खंय तरी एक आतां डॉक्टर समज कोण गेलो एक कोर्स आमी फ्री दितले ताका आयज, सो तेचे खंय तरी एक 300-400 जर सेव जाले ताका तेच्या म्हणजे ताका खूब व्हडलें तें आनी प्लस तेचे पयशे सेव जातले आनी हेल्थूय तेची सुदारतली। आनी हे आमचे लोकांची हेल्थ, कित्याक आयज ह्या धगधगीच्या काळान कोण हेल्था कडेन लक्ष बरो दिना कोण, एक्सरसायज करना, खाणे पिणे सारकें डायट दवरना आनी प्लस आमचे कितें म्हणटा ते बारीकशे दुयेंस जाले जाल्यार वखदांय डॉक्टरा कडेन वचचे आळस करतात, खंय तरी घरगुती टॅबलेटी घे हे घे तेचेर तो भागर आसता आनी ते फुडें वाडटा। सो लोकांचे बरे खातीर आयज आमी सगळ्यांनी फुडाकार घेवन रोटरी क्लब म्हापसा म्हाजे प्रयत्न प्लस पार्शे जी पंचायत आहा ही पार्शे पंचायतीचो पूर्ण सहकार्य आनी तेंच्या सहकार्यान आयज आमी हो कॅम्प घडोवन हाडलेलो आसा। रोटरी क्लब लोकांक फुकट जयपूर फूट आनी हेर गजाली दिता। कोणाक गरज पडल्यार तांणी रोटरी क्लबा कडेन संपर्क केल्यार तांकां दिवपाक शकता अशें रोटरीच्या अध्यक्षान सांगलें। फ्री मेडिकल कैंप हो रहा है पार्शे पंचायत के निवासियों के लिए और फ्री मेडिसिन्स भी बांट रहे हैं। यहाँ पे डायबिटिक का डॉक्टर आया हुआ है चेकअप कराने के लिए, गायनेकोलॉजिस्ट भी आए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी आए हैं, डेंटिस्ट भी आए हैं और भी बहुत सारे ब्लड टेस्टिंग हो रहा है, लेग बोन डेंसिटी का टेस्ट हो रहा है, बहुत सारे चीज़ें किए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फ्री मेडिसिन्स भी लाए बहुत सारे कंपनी से। तो ये माध्यम से ये रोटरी क्लब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं जो कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट जैसे बोलते हैं, हम फ्री मेडिकल कैंप्स करते हैं, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स करते हैं। तो इसी सिलसिले में सचिन परब ने हमको बोला था कि पार्शे पंचायत में कुछ करना है। हमारा यही कोशिश रहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो आके फ्री मेडिकल सर्विसेज अवेल कर सकते हैं और जैसे डायबिटिक मेडिसिन भी फ्री अवेलेबल है। तो अगर ज़्यादातर यही रोग पाए जाते हैं, डायबिटीज़ जैसे गायनेकोलॉजिक प्रॉब्लम्स, चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जितने भी गांव हैं इसमें ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसी का डॉक्टर्स लाए हैं। इस बार पार्शे में है और आगे भी प्लान है कि सभी तालुका में हम पहुंच जाए। रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा अभी 54th ईयर है, 54 ईयर्स से यही काम में लगे हुए हैं और मैं
मैं 54th प्रेसिडेंट हूँ, तो आगे भी यही काम करते रहेंगे। आपको जितना भी कुछ भी कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट चाहिए तो हमें अप्रोच करें। हम जयपुर फुट फ्री में देते हैं, फ्री कैटरैक्ट ऑपरेशंस कराते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें करते हैं ताकि गोवा के लोग को वो बेनिफिट मिले।